नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। लोकायुक्ताकडे फटीची कागाळ केल्यार 10 लाखांमेरेन दंड, वर्साची कादय। सुप्रीम कोर्टाचो आदलो जुईज सुदर्शन रेड्डीची लोकायुक्त म्हणून शिफारस। इंग्लिश शिक्षक फॉरेस्ट गार्डाचे नवे 750 पोस्ट, मंत्रिमंडळाचे निर्णय। मायनिंग केशीन सरकार फुडल्या 2-3 दिसांत सुप्रीम कोर्टान घालता प्रतिज्ञापत्र। गोयकारांची परिस्थिती मांडटले कोर्टा मुखार। आझाद मैदानाचेर मायनिंगेतले लोकांचे धरणे चालूच। माशेलांतले शाळेंत चलयेचो विनयभंग, पिवनाचेच कर्म। आवयची पुलीस कागाळ, पिवनाच्यो फुज्यो। शिवोले खून केशीतलो मुखेल आरोपी शरण, परिकार म्हणतात सगळे गुन्यांव पुलिसांचे माथ्यार नाकात। दिवचले शांतादुर्गा स्कुलान हेडमास्टराचो रूम, जनेला नोटीस बोर्डाचे हारशे फोडले। सादुरकाय म्हूण भुरग्यांक सोडी नाशिल्ले भायर, तिडकल्ले इश्टांचे आसुये कर्म, विद्यावर्धक मंडळाक दुबाव। आणि मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिल्ले उतराक लागून 26 जानेरासावन सुरू जावपाचे आंदोलन धुकल्ला फुडे। मये मुक्तीचेर 26 जानेराक सरकार करतलो घोषणा, भूविमोचन समितीक आस्त। आता खबरो विस्तारान। सुप्रीम कोर्टाचो आदलो न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डीची सरकारान गोयचो पयलो लोकायुक्त म्हूण हायकोर्टाचे मुखेल न्यायाधीशाक शिफारस केल्या। लोकायुक्ताचो कार्यकाळ 5 वर्सां मेरेन करपाचो, तशेंच फटीची कागाळ करतल्याक 1 ते 10 लाखां मेरेन दंड आनी वर्साची कादय दिवपाची तरतूद कायद्यान करपाचें थारायला। सरकारान 750 नवे पोस्ट काडल्यात। सरकारी मुळावे शाळांनी शिक्षकां खातीर 325 जाल्यार राना वाठारांनी स्पेशल फॉरेस्ट गार्ड म्हूण 400 पोस्ट काडल्यात। नवे फॉरेस्ट गार्ड चडशे मायनिंग वाठारांतले आसतले। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही माहिती दिली। लोक आयुक्ताचे पत्र हांवें हायकोर्ट चीफ जस्टिसाक बरयल्लें आसा। बी सुदर्शन रेड्डी चे नांव आमी रिकमेंड केल्लें आहा सुप्रीम कोर्टाचो जुईज। लोकायुक्त एमेंड करपाचें सरकारान ठरयल्लें आहा। एमेंडमेंट आहा ती एक म्हणजे इट इन्क्लूड्स ऑल कॉर्पोरेशन एंड बोर्ड ऑर सोसायटी ऑफ स्टॅच्युटरी एंड नॉन स्टॅच्युटरी नेचर, म्हणजे मातशें इल्लें डेफिनेशन वायडर केलां। काही संघटना सुट्टाल्यो म्हणून त्यो इन्क्लूड केल्या। द लोकायुक्त शाल बी अ पर्सन हू हॅज हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर ऑफ अ चीफ जस्टीस ऑफ हायकोर्ट, म्हणजे पोस्ट अपग्रेड केलो। 3 वर्साचो टर्म आसा आमच्या हातून। सो दॅट टर्म इज बीइंग इन्क्रीज टू 5 years आनी ताज्यामुळे कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट म्हणजे 70 वर्सां पर्यंत तो लोकायुक्त आसूंक शकता, तो 73 वर्सां पर्यंत वय येला जे ह्या असेंब्लीक पास जातले। वन क्लॉज इज इफ एनी वन एप्लायज टू द लोकायुक्ता ताका फी प्रिस्क्रायब केली वतली। द कंप्लेन इज फॉल्स ऑर फ्रिवलस there shall be fine of minimum 1 lakh subject to maximum 10 lakhs and the person can go to jail up to 1 year. 325 posts trained English teacher for government primary school हाका अप्रुवल दिल्ले आसा। 400 फॉरेस्ट गार्डाचे पोस्ट केल्या तयार। 70% ह्या वायल्ड लायफ आनी वायल्ड लायफ प्रॉक्सिमिटी झोनांतल्या लोकांक नोकरी मेळटली। 30% will be given to the people residing in forest talukas क्रिएट केल्या। हातूंच्यान म्हाका दिसता मायनिंग वाल्यांक म्हणजे these are mine areas also. So fund is from Kampa source, आमचेच पैसे ते। This will also indirectly take care of the mining belt employment. Power डिपार्टमेंटाचे पोस्ट क्रिएट करून आमी 1701 पोस्ट म्हणटा पळय, those are because they are created because we want to regularize contract people. We not necessarily all of them, but most of them because of experience and knowledge will get it. So we have decided very clearly that contract we will only relax their age and they will be considered subject to the other RR. After 2010 आमी consider करचे, that is the cabinet decision.
मायनिंग प्रश्नाचेर गोय सरकार फुडल्या 3 दिसां भितर सुप्रीम कोर्टान प्रतिज्ञापत्र घालतलो। मायनिंग बंद जाल्ल्यान गोंयकारांचेर जे वायट परिणाम जाल्यात ताची पुराय माहिती हे प्रतिज्ञापत्रांत दिल्या। इतले मजगती भाजपाचे आमदार मायकल लोबो आणि सुभाष फळदेसायन आझाद मैदानार धरण्याक बशिल्ले मायनिंगांतले लोकांची वासपूस करून तांकां तेंको उक्तायलो। हे प्रश्नाचेर सगळ्या पक्षांचे शिष्टमंडळ दिल्ली धाडचे अशी सुचोवणी मायकल लोबोन केल्या। आझाद मैदानार चालू आशिल्ल्या मायनिंग पीपल फ्रंटाच्या आंदोलनाक सांगेचे भाजपा आमदार सुभाष फळदेसायन पुराय तेंको दिला। सुप्रीम कोर्टान दिवपाचे प्रतिज्ञापत्र तयार आसा आणि फुडल्या 3 दिसां भितर ते सुप्रीम कोर्टान फायल करतले अशें फळदेसायन सांगले। सगळें इन्फॉर्मेशन सरकाराक सुप्रीम कोर्टाक दिवचें पडटा, म्हणूनच आयज हे सगळें रेडी जाल्ले आसा की कितल्या प्रमाणान इल्लीगल मायनिंग एखादे वेळ जर जाय जाल्यार कितलें जालें हें सगळें म्हणजे इतकी एक्युरसी आसची पडटा, ना जाल्यार ते एफिडेवीट भायर वता। म्हणून चड आनी चड गोवा सरकारान केअर घेतिल्ली आसा। एफिडेवीट इज रेडी एज ऑन टुडे, एफिडेवीट इज रेडी अँड आय थिंक द टीम ऑल्सो आमकां सांगिल्लें की 24 तारीख पयली टीम आसा ती दिल्लीक पावतली। खण प्रश्न सोडोवपा खातीर गोंय सरकारान सगळ्या पक्षांचे एक शिष्टमंडळ दिल्लीक धाडचे अशी सुचोवणी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केल्या। ऑल पार्टीज एमजी आमचो काँग्रेस बीजेपी UGDP कोण आहा तितले आमी वचोंक जाय सेंट्रल हेका दिल्ली बसपाक जाय आनी हेचो सुटावो काडपाक जाय। जर इगो घेवन बसले आमी स्टेट आनी सेंट्रल जाल्यार हे सुटावो जावचो ना। मुवमेंट ऑफ मनी जे मार्केटान आहा ते सगळे बंद जाल्ले आहा। सो फायनली एवरीबडी हू इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन मायनिंग इज एफेक्टेड। सो ट्युरिजम इज ऑल्सो एफेक्टेड इन अ बिग वे। जाता तितले बेगीन कायदेशीर खणी चालू करच्यो अशी मागणी मायनिंग पीपल फ्रंटान केल्या। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकर। अंत्रुज म्हालान एके शाळेन चली विद्यार्थ्याचो विनयभंग केला। शाळेचे पिवनानूच हे कर्म केला म्हणपाचे फोंडे पुलिसांकडे चलयेचे आवयन केल्ले कागाळी वेल्यान उक्ताडार आयला। घडणूक माशेलांतल्या एका हायस्कुलान हालींच घडल्या। दुबावित आरोपी पिवनान फुजो काडल्यात। इतले मजगती शिवोलेचे अरुण तोरस्कार खून केशीतलो मुखेल आरोपी रुपेश साळगावकार बुधवारा पुलिशेक शरण आयलो। गृहमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा प्रत्येक गुन्यांव कायदो आणि सुवेवस्थेचो प्रश्न म्हणून पुलिसांच्या माथ्यार मारप बरोबर न्ही। मुरगांव शाळेतले बलात्कार प्रकरण गाजत असतानाच माशेल वाठारातले विनयभंग प्रकरण उक्ताडार आयला। 20 डिसेंबराक शाळेचे गॅदरिंग चालू असताना शेखर गावडे या शाळेच्या पिवनान आपणाल्या चलयेचो विनयभंग केल्लो अशी कागाळ त्या चलयेच्या आवयन फोंडे पुलिसान बुधवारा केल्या। या प्रकरणात शाळेच्या व्यवस्थापनाकडे कागाळ केल्ली, मात ताणी ही गजाल काना मनार घेवंक ना अशें तिची आवय म्हणटा। या कागाळीची दखल घेवंक ना म्हूण समाजीक वावरपी आवदा वियेगशान व्यवस्थापनाचेर फोग काडलो। मॅनेजमेंटाचेर न्ही, मॅनेजमेंटाची जबाबदारी आशिल्ली हो रिपोर्ट करपाक। तांणी कित्याक करूना? तांच्या अंडर आसते स्टाफ अशें कित्याक बिहेव करता हे तांणी चवकशी करपाक जाय। स्कूल लेवलाचेर एडमिनिस्ट्रेटीव कारवाय ते मनशाचेर जावपाक जाय। थळाव्या लोकांनी या प्रकरणाबद्दल तिडक उक्तायल्या। आज 1 म्हयनो जाले एक गोष्ट धापून दवरल्या, ज्या पिडीत चलयेक न्याय दिवचो सांगून जो दाबून दवरपाचो प्रश्न सोडलेलो ते गोष्टीचो हांव मुद्दा होऊन परत एकदा निषेध करता। ती केस तुरंत आमकां ज्या वेळार 3-4 दीस जाले कळ्ळे तेन्ना आमी इस्कॉलान पयले गेले तांकां विचारपाक आनी हेच्या बद्दल आमी तांचो निषेधूच न्हू, असले ह्या नरकासुरांक म्हणटा ते सामके ठेचून काडपाक जाय। विनयभंगाचो आरोप आशिल्ल्या शेखर गावडेक पुलीस सोदतात अशें फोंडेचो पुलीस निरीक्षक CL पाटलान सांगले। तेका आता चलयेन त्या स्टेटमेंटला आपण थ्रेटनिंग केलं। आरोपीक धरला ना आरोपी सध्या लिव्हर आसा, सर्च करता आमी तेका घरा कडेन ना तो अवेलेबल। इतले मजगती शिवोलच्या अरुण तोरस्कार खून प्रकरणातलो मुखेल आरोपी रुपेश साळगावकार मंगळारा राती पुलिसेक शरण आयलो। ताका 7 दिसाची पुलीस कादय फरमायल्या। मुरगांव बलात्कार प्रकरणात नाका आशिल्ली वक्तव्यां करपी MPT शिक्षण संस्थेचो सचिव सुरेश शिरवाडकराची मुंबई बदली केल्या। आदले मंत्री जुजे फिलिप डिसोजान ह्या प्रश्नाचेर आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या। आमी ऑन 24th जेम बंद करपाचें आमी सांगलां पयले सुरवातेक कितें, जरी तर हो रेपिस्ट हो कल्पीट जरी तर मेळूं ना जाल्यार ऑन 29th आमचें तें स्टेप आसतलें। गोंयान घडपी प्रत्येक घडणुके खातीर पुलिसेक दोश दिवप समान आहे अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा।
गोंयान कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न ना, मात पुलिशेक खासा प्रशिक्षण घेवपाची गरज ताणें उक्तायली. There is an attempt to create, now that mining issue is gone, now law and order issue. Probably surely एखाद्या कितें overactive police आशिल्ले जाल्यार एखाद्या they could have accept that all other murders are issues where police could have done nothing. And police are no way, they are not law and order per se. If like आता ते चिचोणे जाल्या crime, police definitely has to answer that. काल रशियन झगडले आनी वयल्यानच्यान पडले आनी एकटो मेलो. ताका पुलीस कितें करतलो? कितें आसा गेल्या 7 वर्सां पुलिसाक कसलीच ट्रेनिंग दिल्ली ना. आतां हांवें चालू केला 100 जाणांक हांव थंय हातून PTSान धाडून थोडीशी ट्रेनिंग एका 2 दिसांनी गजाल सुदारना. एक्चुअली आय एम हँडिकॅप. टुडे आय डोंट हॅव IGP, आय डोंट हॅव 2 DIGs. 3 मेजर पोस्ट ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट आर एम्प्टी विच आर IPS. हांव मुद्दम म्हायतीक सांगता. इतले आसून आमी वी आर मॅनेजिंग द शो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिवचले शांतादुर्गा स्कुलान हेडमास्तराचे रुमाचे हारशे, जनेलांचे हारशे आनी नोटीस बोर्ड फोडल्यात. स्कुलान पुलिसां मेरेन ही कागाळ पावयल्या. वास्को बलात्कार प्रकरण जायत सावन स्कुलांतल्या भुरग्यांक मदीं भायर सोडिनात, तशेंच भायल्या कोणाक स्कुलान वचूंक दिनात. हाचेर तिडकून कोणे तरी हे कर्म केला आसुये असो अदमास विद्यावर्धक मंडळाचो अध्यक्ष सदाशिव वालावलकार उक्तायता. विद्यार्थ्यांच्या इश्टांनी कर्म केला आसुये असो दुबाव. कोणे केला कितें केला काय कळना, पूण आमचे ग्रावंड फ्लोरा वयल्यो काची फोडल्या आनी फर्स्ट फ्लोरा वयल्यो फोडल्या आनी प्रिंसिपलाचें कॅबिन आसा तातूंतय एक फातर आयिल्लो आहा ग्लास फोडून. आमचो एक असो अंदाज आसा की ह्या 3-4 दिसांक आमी भुरग्यांक भायर वचपाचें बंद केलां. कित्या खातीर? कारण ते वास्को जो इन्सिडंट जालो तेन्ना पासून आमी धडो घेतलो आनी एक्चुअली आमी 2 म्हयन्या पयलींच ताजेर कंट्रोल हाडला आनी आतां तर आमी सामकें स्ट्रिक्ट केलें. त्या खातीर एक पळय भुरग्यांक भायर बी येवपाक मेळना म्हणून एक पळय अशें जालां असो येता असो आमचो अंदाज. भुरग्यांनीच फोडला असो येता म्हणटा तुमी? ना, आमची भुरगीं नासताली. एक कोण तरी आवटसायडर कोण तरी आसूंक शकता. कोणे तरी भायले कोण तरी फ्रेंड्स सर्कल बी तांचे भुरग्यांचे आमच्या ताणें एक वेळ काल आसूं येता अशें दिसता. सेक्युरिटी आमी गव्हर्मेंटा कडेन कितके फावटी मागली पूण गव्हर्मेंट कांयच सेक्युरिटी आमकां दिना, पगारूच दिना. पूण आतां अत्यंत गरज आसा एक तरी सेक्युरिटी जाय, कारण आमच्या हातूंत 13चे सुमार भुरगे आहा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.